दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक म्हूण सुनीता सावंत हांची नेमणूक केल्या। तांचे कडेन कायदो आनी दक्षता तशेंच आर्थीक गुन्यांव खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिला। मजगतीं IPS राहुल गुप्ता हांची गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक म्हूण नेमणूक जाल्या। हालींच नॉर्थ गोवा SP नितीन वाल्सन आणि साउथ गोवा SP अभिषेक धानिया यांच्यो बदल्यो जाल्ल्यो आसल्यो आनी त्याच्या उपरांत नॉर्थ गोवा SP म्हणून अक्षत कौशल यांची नियुक्ती जाल्ली। पूण साउथ गोवा SPची नियुक्ती जावंक नासली, त्याचो ताबो जो आसा तो कांय दिसां खातीर सुनीता सावंत हांच्या कडेन दिल्लो। आयज त्या नॉर्थ गोवा SPच्या पदाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी सुनीता सावंत हांकांच नॉर्थ गोवा SP हे पद दिल्लेलें आसा। त्याच बरोबर त्यांच्या कडेन कायदा व दक्षता आणि आर्थीक गुन्हे हे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट त्यांच्या कडेन दिल्लेले आसा। सुनीता सावंत हे नाव सगळ्यांकूच परिचित आसा आणि पोलीस खात्यान हे नाव खूप आदरान घेतले वयता। खूप प्रामाणिक आणि खूप दक्ष असे पोलीस अधिकारी म्हणून सुनीता सावंत यांची ओळख जावन आसा आणि त्यांचे कामाची दखल घेऊन त्यांच्याकडे जो कांय दिसां खातीर ताबो आसलेलो दक्षिण गोव्याचे SP म्हणून ते आयज तांकां दक्षिण गोव्याची SP म्हणून नियुक्ती जाहीर केल्लेली आसा। आणि सुनीता सावंत यांचे कार्य सगळ्या गोंयभर सगळ्या लोकांक खबर आसा। त्यांचे हालींचे गाजलेले प्रकरण म्हटल्यार तेजपालची केस जशी ज्या पद्दतीन त्यांनी हाताळ्ळी त्या पद्दतीन त्यांची हाताळप पळोवन सरकारान त्याची दखल घेतली, त्यांची साउथ गोवा SP म्हणून नियुक्ती केलेली आसा। जाल्यार आयज जी ऑर्डर आमच्या हातीन येयल्या त्या ऑर्डरीनुसार दक्षिण गोवा SP म्हणून सुनीता सावंत यांची नियुक्ती जाल्लेली आसा आणि त्याच बरोबर त्यांच्याकडे दक्षता आणि सुरक्षा आणि आर्थीक गुन्हे हे एक्स्ट्रा पदभार तांकां स्वीकारपाक दिल्लेले आसा।